वास्को मायमोळेच्या वडेश्वर दामोदर देवस्थान देवळा लागसार रेल्वे मार्गार दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला। ह्या प्रकल्पाक लागून देवळाक लुकसाण जावं येता व ताका स्थलांतरीत करपाची गरज पडू येता असो भय थंय रावपी लोकांनी उक्तायला। त्या प्रमाण थळावो आमदार दाजी साळकर हांणी रेल्वे अधिकाऱ्यांबरोबर सुवातेची पळोवणी करून देवळाची राखण जातली अशें लोकांक आश्वासन दिलां। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। रेल्वेचे जे काम चालू आसा डबल ट्रॅकिंगाचे आणि आता थर्ड ट्रॅक येता ताच्या खातीर प्रत्येक कडेन तांची रिटेनिंग वर्क चालू आसा। सो आमकां एक भंय आशिल्लो की फाल्यां आमचे बडेश्वर देवाचें हांगा टेम्पल आसा, सो तें कांय डिस्टर्ब जावचें न्ही म्हणून आमी हांगा पळोवपा येयल्ले तांकां रेल्वे ऑफिशल्सांक आपयले आनी फाल्यां ताचें डिमार्केशन जातलें। आनी अजून पर्यंत म्हाका खूब आनंद जाता की अजून पर्यंत शांतीनगर पर्यंत खुबशीं घरां मोडपाक डिमार्केट जाल्ली, म्हणजे रेल्वे प्रॉपर्टी नाशिल्ली 2-2, 3-3 मिटर, पूण रेल्वे मोठे मन दवरून ताणें बी तशी ती मोडनासतना दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड अ रिटर्निंग वॉल। सो पीपल आर ऑल्सो हॅपी आनी तांचेंय काम जाल्लें आसा आनी ऑन दॅट बेजीस ओनली वी हॅव टोल्ड देम आमच्या देवाचें हांगा वडेश्वर देवाचें आमकां भावनीक हांगा एक हें आसा, अटॅचमेंट आसा। सो ताका देवळाक नाल्यार ताजे कितेंय पार्टाक डॅमेज जावचो न्ही, कित्याक आमी सगळे आमी मानतात की देवळाक खंय तरी खंड पडपा जायना म्हणून। सो तांणी आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां येवन आमी ते पयली डिमार्केट करता एक्झॅक्टली आउटर लायन ताजी जी खंय येता ती रिटेनिंग वॉलाची, आनी ताज्या मागीर कितलें आमकां भितर घेवपा मेळटा भायर घेवपा मेळटा तें आमी सगळे उलोवन क्रायस्तांव सगळ्या गांवकार हांगा आसात, सगळे गांवचे लोक हांगा आसात आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन रेल्वे कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यांक मॅक्झिमम कितें बेनिफीट आमकां मेळटा तें आमी करतले। आमकां विश्वास आसा की आयज दाजी साळकर आमदार आमचो हांगा येयलो आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें आहा की बाबा आमचें देवूळ हें सेफ करता आनी डिमार्किंग करतलो आनी एक आमकां खरेंच बरें दिसलें की आमचे लोक वाड्या वयले सुद्दां खूब दीस जाले की दूख आसलेली ती तेंच्या मनांतली दूख आतां गेल्लेली आहा। आनी वडेश्वर देवाचें सांगपाचें म्हटल्यार खूब पयलीं पासून आमच्या ल्हानपणा पासून आमी जाणा की खंय घरांतसून भायर सरतना सुद्दां देवा वडेश्वर देवाचें नांव घेवनूच भायर सरता। सगळ्या वेगवेगळ्या धर्माचे हांगासर एक स्थान आसा, पण ह्या देवस्थानाचे एक वेगळे स्थान मागीर ते ह्या जाग्यावयल्या लोकांचे आसूं किंवा नव्या वाड्याच्या सुरवाती नव्या वाड्यात रावपी लोकांचे आसूं, सगळ्यांचे एक स्थान हे पवित्र असे स्थान आसा हांगा। आणि म्हाका खात्री आसा की रेल्वे आमच्या आमदाराच्या मदतीन आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आनीकय खूब ह्या देवस्थानाचो विकास जातलो आणि खंयच्याय परिस्थितीत लोकांच्यो भावना दुखता अशा पद्धतीचे कृत्य मागीर ते आरव्हीएनएल असो किंवा रेल्वे असो ह्या हाच्या कडल्यान जावपाक ना। म्हायती दिता वडेश्वर देवस्थान म्हणजे आयचे आनी कालचें न्ही, जेन्ना मिटर गेज जेन्ना जी चालू जाल्ली 1908 तेन्ना हें जें फिलींग जें हांगा जाल्लें पळय हें सगळें शेत आशिल्लें आनी तें फिलींग जेन्ना तें उरना आशिल्लें तांचे खंय तो भराव खंय व्हांवून वतालो म्हणून दूधसागराक मागून तेंच्यांनी फैलवाले जे आसा, फैलवाले म्हणजे रेल्वे कामगार संघ, तेंच्यांनी हांगा वडा कडेन हाडून नाल्ल दवरून तेन्ना ती पुजा केल्ली। हें काम तांचेंच रेल्वेचेंच काम आनी तेन्नाच हें रेल्वेचें काम कंप्लीट जाल्लें असो भावार्थ आसा। आनी आयज पर्यंत वर्धापन दिन तसोच आमचो वाडवळ जो आसा ते फैलवाले कामगार संघ करता आनी आमच्या वाड्या वयले सगळे आमी वांगडा येवन हांगा करतात। तेन्ना ह्या देवाचें म्हत्व भरपूर आसा, भरपूर म्हणजे भरपूर। त्या दिसाक तो मान आमी दूधसागराक पावयता वाडवळा दिसा। तेन्ना आयज ताजे उपरांत आमच्या आमदारांचो फुडाकार घेवन हांगाचें हें सेटलमेंट करपाक फुडें आयज आमच्यो मिटींग आपयल्ली आनी रेल्वेचे ऑफिसर सगळे हांगा येयल्ले तेन्ना सगळें इन्स्पेक्शन तांचें चालू आसा। जाता तितलो देवळाक कसलोच त्रास जायनासतना ते रिटेनिंग वॉल घेवपाचें तांणी हें एश्युरन्स दिल्लें आसा।